तूं मोखुरताय आमची मोदेची सुताताय हो मोगुन दिन वास्तागो आपले जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून सारगा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून सारगा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून सारगा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून सारगा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां सुपून गेल्ल्या आंतोनिया मारियाना पो हिच्या आत्म्याक पयल्या वर्साचो आमी उगडास करता. तशेंच मागता सुपून गेल्ल्या मारिया अगुस्ता कोस्ता म्हयन्याचो उगडास करता. हे आमच्या भयणाक सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच मागुया हाच्या दिसाक आपल्या जल्माचो जल्म समारंभता आसियानो फेर्नांडीस वेडिंग एनिवर्सरी मनयता आग्नेलो आनी जासिंता फेर्नांडीस. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. तुमची सगळी आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितांत देवान दिल्ले गूण ग्रेस्काय देवान दिल्ली देणी बरे भाशेन ती वापरून आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत मजुरी जोडून घेवंक उस्कायता. तर आमचे गूण देवान दिल्ली देणी बरे भाशेन वापरूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबार फावटी आमच्या गुणाचो आमी बरे भाशेन वापर करूंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोद परिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वोट अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयज पवित्र सभा बागेवन आगोस्तीन हाचें समरण करता. ताचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग. बापा, तूं अगणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या बागेवन आगोस्तिना वरवीं आमचे आत्मे तुका तानेल्यात. आमची काळजां तुका अंतरेकतात. कित्याक तुजेच जावं तुवें आमकां रचल्यात.
आनी तुका बोगिल्या शिवार आमच्या काळजाक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक धाड आमचे भोरती तुज्या मोगाची आत्म्याची. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमी जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागिवोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयण्यांनो, एकामेकाच्या मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवचे गरज ना. तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयल्या. आनी आख्खे मासेदोनियेंत सगळ्या भावा भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यात ते खरे. तरी आसतना तो ओदीक आनी ओदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगल्यात तशें शांती जेवंक वावरात. जोन एकल्यान आपल्या कामां करचें. तुमची हात पाय जोडूंक पोट भरात. देवाचे उतोरे देवाचे उपकार आमचे जबाब जातले. मनशाच्या न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोले आयलो. सगळीं म्हणया, मनशाच्या न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोले आयलो. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केले ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवीत बावल्यान जोयत व्हरूंक सोडून दिली. जबाब, मनशाच्या न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोले आयलो. दोर्या तोर उपोत बोरलो. दोर्याचे गाज आयकून दी. पितूम वस्ता जिवानी ताचोय आवाज आयकून दी. सोर नदी तालोय पेटून पवीत आर्दून संतोसान. जबाब, मनशाच्या न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोले आयलो. सर्वेस्पर पोले आयलो. आख्या प्रितुमीचे तो मनसुबी करूंक आयल्या. मनशाच्या नीत कोत्तलो आनी सोमेस पोरजांचे न्यायनीत जातली जोडटी. जबाब, मनशाच्या न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोले आयलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soisus, sorvesporak soisus, sorvesporak soisus, sorvesporak soisus. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. Sorvesporak soisus, sorvesporak soisus, sorvesporak soisus, sorvesporak soisus. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक ही वपार सांगली. पोशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून ताचे लागीं आपली ग्रेसखाय दिली. हे परी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 ताळें दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 ताळें घेतलोले ताणें रोखडेच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच बरी 2 घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 ताळें घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो.
जायतो काळ बदलल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतिल्लो तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रीच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखान वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलो तोवूय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रीच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखान वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणव. तुवें बोपूंक नाय थंय तूं लोयताय आनी लूंक नाय थंयचें तूं पुजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोनीर पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान प्रतिपाळून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें बोपूंक ना थंय हांव लुवतां आनी लूंक ना थंय हांव पुजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलो. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच म्हजें तें त्या भायर कोलांतूर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचो लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी ताची भोर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसा तेवूय काडटले. कित्याकूच उपकारान आसलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर खाडोकान उडयात. ती सगळीं रुदोन करतलीं आनी दान किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, कालच्या दिसा बागयोन मोनिकाचेर आमी नियाळ केलो आनी आयज पवित्र सभा आमकां बागयोन आगुस्तिनाचेर ताच्या जिविताचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत आमी मोजोरी जोडून घेवंक, अदी करून देवान आमकां दिल्लीं देणी, गूण, ग्रेस्काय आनी हेर साबार वस्तू आमी आमच्या जिवितांत वापरून जिवितांत आमी मोजोरी घेवंक उस्कायता. बागयोन आगुस्तिनाच्या जिविताचेर एक ल्हानशी आमी नदर घालुया. बागयोन आगुस्तीन, बागयोन मोनिका आनी ताचो बापूय पेट्रुशियस हांकां जल्मल्लो. ताचो बापूय ओ धोर्मीक, ओ क्रिस्ती, पेगन, जाल्यार ताची आवय क्रिस्ती, धोर्मीक. आनी असलें आसतना ह्या आवयन आपल्याच्या पुताक क्रिस्ती धर्मान वाडयल्लो. क्रिस्ती शिकोवण ताका दिल्ली, वॅल्यूज, तत्वां ताका दिल्लीं. आनी असलें आसतना बागयोन आगुस्तीन 16 वर्सांची पिरायेर क्रिस्ती धर्म सोडटा आनी मॅनिकिझम म्हणटा थंयसर ह्या धर्मा भितर सरता. ताचें जिवीत एक सोद लावपाचें, एक सोद सोदूंक सोदतालो आनी अशें करता आसतना तो संवसारी वस्तूंनी गूल जाता, संवसारी कुशालकायेन गूल जाता आनी आख्खें जिवीत हे सोदीक लागून आपल्याक स्वता मेळूंक, ट्रूथ सोदीक लागून भोंवता आसतना आख्खें जिवीत तो त्रासान घातलेल्या भाशेन संवसारी मोज्यान तो सारता. जिवितान अशें करता आसतना खुशाल आसना. 8 वर्सां मॅनिकिझम ह्या
पंगोडान त्या धर्मांत तो भितर सरलो आसतना खुशाल आसों ना. शिकूंक खूब कुशार, ताचे लागीं जायती संवसारी मजा करपाची वस्तू आसात, तरी आसतना कुशालकाय ना. आनी एक दीस असो आपल्याच्या ताच्या कूड आसलो रुमा भायर धाकटेंशें गार्डन आसलें, थंयसर बसून आसलेलो. तेन्ना ताका एक आवाज येता आनी आवाज ताका सांगता, उगोड आनी वाच तोल्ले लोजे, उगोड आनी वाच. ताचे लागीं पयत पुस्तक आसलेलें. रुमांत वेता आनी पयत पुस्तक उगडटा आनी पयत पुस्तकान ताका उगडलें तेन्ना ही उतरां मेळटा. रोमन्स 13:13-14 ही उतरां मेळटा की संवसारी वस्तू सगल्यो कुशालकायो आसा त्यो सोडून दी आनी जेजू क्रिस्त जावं दी तुजें अंतराण. म्हणजे जेजू क्रिस्ताकूच तूं नेस. आनी त्या दिसा जावन ताच्या जिवितान तो पोत्तून क्रिस्तांवपणान भितर सरता, कन्वर्ट जाता, पोत्तून भितर सरता. घोडे हें देणें ताका फावो जालें तेच्या आवयच्या मागण्या वरवीं, कित्याक ताची आवय दिसपोटी आपल्याच्या पुता पासत मागताली, दुखां घोळून रोडून भावार्थान देवा लागीं मागताली. हें देणें ताका फावो जालें घोडे ताच्या आवयच्या मागण्याक लागून. आनी त्या दिसा सावन आपल्याच्या जिवितान ताणें बदलणी हाडली आनी आपल्याच्या जिवितान बदलणी हाडून एकाच खऱ्या देवाक तो अनुभवूंक पावलो. देखून ताची पयलीं उतरां जालीं, म्हणणी जाली, आवर हार्ट्स आर मेड फॉर यू, दे आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. आमची काळजां सगळीं तुका तुजे पासत रचलोलीं आसात, ती तुका मेळ्ळ्या शिवाय, देवाक मेळ्ळ्या शिवाय तांकां थार ना. देव मेळ्ळो म्हणटूच ताका थार जाता. हें तो शिकलो. जायतीं पुस्तकां धर्माचेर ताणें बरोवन दवरलीं, जायत्यो कॉमेंट्रीज, आनी अदीक करून ज्यो हेरसीस आसल्यो धर्माच्यो आड वेताली, जी धर्मीक स्वता आसात ताची आड वेताली, ताचेर तो झुजलो. जे धर्मान तो भितर सरलो ताचेरूय तो झुजून स्वत कितें आसा तें ताणें सांगलें. मॅनिकिजम एंड डॉनेटिजम हातून ताचे ती हेरसीस आसल्यो तांचे आड तो झुजलो आनी क्रिस्ती स्वता आसा ती ताणें दाखयली. मोगाळ भाव भयणीनो, ताच्या जिविताचेर आमी नियाळटा तेन्ना तो आमकां कितें शिकयता. पयले सुवातेर आमकां शिकयता की चुकलोल्यांक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की ताणें खरो रस्तो धरूंक. घोडी मनशांक अशीं आमी सगळीं चुकता. अदी करून ह्या संवसारान आमी जे जिवीत जेता तेन्ना संवसारी वस्तूंनी आमी गूल जाता, वर्ल्डी प्लेजर आमी एकठांय करूंक सोदता, तातूंत आमी आसता. पूण चुकलोल्या मनशाक एक सोयेक आसा, वाट आसा, ताणें घेवंक जाता. आनी भाग्योत आगोस्तिनान तशेंच केलें. चुकलो पूण आपूण खऱ्या रस्त्यार तो आयलो. दुसरे सुवातेर भाग्योत आगोस्तीन आमकां सांगता की मनशां जावन आसा कितें तरी सोद लावंक सोदता. वी आर सर्चिंग. सगळीं आमी आसा तीं. अदी करून आमी धर्मीक वाटेन जाय ती स्वता सोदूंक सोदता, देवाक सोदता, देवाची स्वता आसा ती सोदता. आनी भाग्योत आगोस्तीन तोच आपल्याच्या जिवितान देवाक सोदतालो, देवाची स्वता आसा ती सोदतालो, संवसाराची स्वता आसा ती सोदतालो. आनी देवाक मेळ्ळो आनी भेटलो तेन्ना ह्या स्वताचें ताका एक उगडावपी जालें, एक ताका दाखोवन कळीत जालें. आमी सगळीं सोदता, आमी सगळीं जात्रेकारां. वी आर सर्चिंग. दिसपोटी आमी घोडे मिसाचे भेटेन वांटो घेता, मागण्यांत आमी आसता आनी तातूंत पासून आमी देवाक सोदता. हो जावन आसा आमचो रस्तो. म्हणटूच देवाक आमी मेळूंक प्रयत्न करुया आनी आमच्या काळजाक एक थार घेवंक वावरुया. आनी निमणे सुवातेर आयचें वाचप आमकां उगडास करता की आमकां दिल्ले तालेन, आमकां दिल्लीं देणी, आमकां दिल्ली ग्रेस्काय, आमकां दिल्लीं बेलसांवां सगळीं आमी ती लुपोवन दवरची न्हय.
पुरून दवरची न्हय, काळोखांत दवरची न्हय, पूण ताचो वापर करूंक जे भाशेन भाग्योत आगोस्तिनाक आपल्याक दिल्लें गिन्यान ताणें दुसऱ्याक बरेपणां दिवंक, दुसऱ्याक उजवाडाक हाडूंक ताणें वापरलीं. तेच भाशेन आमकां दिल्लीं सगळीं देणी मजुरी घेवंक, ह्या संवसारांत येता आसतना मजुरी घेवंक वावरूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें जाय. बेटोने वेळार गायोन गावया C25 ना आमचे लागीं पेज 39. Baba na आमचे लागीं दिवं तुका उठोम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितू करता वेदी, तिचेर तुका समर्पिता. संवसारांतली सोर्बा सोसली मोगाल बाबा घे तूं मानून, हेच आमगेलें व्हडूणेपण ताच्यान काशें दितांव घालून तुका आमचें म्हज्या भावणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. कोणवाळ्या बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडणेच्या उगडासाचो संस्कार भोक्तीन आमी तातूंत वांटो घेता. हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रितीमोगाची गांठ. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमची सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळेसो तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडूनचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी नता ताका सय, उंचरगी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोन पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाटाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खातां आनी एक आसीतलें पियेतां तितले पावटी तूं वय बाबान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचतां. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आखे बितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे श्रागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाचे माये बागयोन जुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागयोन दोन मुतां आनी सर कांय तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक देवान दिल्ले गूण ग्रेसकाय देणी बेसांवां आमी आमची मजुरी जोडून घेवंक वापरूंक आदार मागून जेजून शिकवलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राय सामकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बरवाशान अंतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकलें सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याची सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताराच वट चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो चो जेजू आमचा सर्वंडार आमच्या काळजांक थार दिवंक आमच्या काळजांक भितर सोदता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D6 भाव भयणी आमी सगलीं पेज 49. भाव भयणी आमी सगलीं सर्वेस्पराची भुरगीं Jesu भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कुराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें कोरेंच सांगता म्हाका बावले कुराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें कोरेंच सांगता म्हाका बावले एकूच कान आमच्या ओतम्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सोबेन सोमेस्तांक देवा रुबेन कुराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें कोरेंच सांगता म्हाका बावले कुराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें कोरेंच सांगता म्हाका बावले वेगळो जावन काडून उडयलो सगल्यांचो येवचार जालो दुस्मानाक लेगीत घेवया मोगानूच जिवीत जारया कुराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें कोरेंच सांगता म्हाका बावले कुराक मोग एकामेकाचो सोसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितलें कोरेंच सांगता म्हाका बावले उबी रावया प्रार्थुया बापा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणां जिवोन जेजूक आमी घेतला जाका आमी शेवला ताची कूड सुपरनायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्राय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडूं ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमची सव्या सौर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय पेज 95. Aikolia utracia uswara, संसारांत
जीविताच्या उंड्यापासून संसारात आम्ही वचून एका मोगात आणि भावार्थात सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दोनिया एकवटान शांतीच्या बानपासान संसारांत आमी वचूंक जाय बरोवन सगळीं तुज्या मोगान